पावस पडलो चिखोल जालो भिजलो बाप्पाचो वालो भिजलो बाप्पाचो वालो भिजलो बाप्पाचो वालो आयलो गोंयचो चिखलकालो आयलो गोंयचो चिखलकालो आयलो गोंयचो फामाद माशेलांतलो देवकी कृष्ण देवळा कडलो हो चिखलकालो जो अंदू सुद्दां पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान आयोजीत केलेलो आसा। सृश्टीतलो प्रत्येक जीव जंतू मनुष्य तुम्ही आमी हे चिखला पासून म्हटल्यारूच मातये पासून निर्माण झालेले आसा आणि हेच मातयेचे नाते मातये कडेन आशिल्ले दर्शोवपी त्याच बरोबर बाळकृष्णाच्यो ज्यो ल्हानपणीच्यो बालक्रीडा आसा त्यो दर्शोवपी आणि ताची अनुभूती करून दिवपी हो चिखलकालो। ताका लागून हे सगळे बालगोपाळ गोपाळा गोपाळा देवकी नंदन गोपाळा म्हणीत माशेलांतल्या देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात जमलेले आसा। एकादशीच्या दुसऱ्या दिसात म्हटल्यार द्वादशीक माशेल देवकी कृष्ण वाठारात ह्या चिखल काल्याचे आयोजन जाता। हो चिखलकालो महोत्सव मनयतात। कोंकणी परंपरेंतल्यान चलत येयल्ली गोंयची संस्कृती जी आसा ताचो वारसो जतन करपाचो हे प्रत्यक्षीत अशें हे उदाहरण ह्या चिखलकाल्यातल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या चिखलकाल्याची महती आनी ह्या चिखलकाल्याची जी कितें खिणां आसा ती तुमच्या मेरेन पावपा खातीर गोमंतक टीव्हीचो हो एक ल्हानसो यत्न आसा। ताका लागून ही कार्यावळ निमणे मेरेन पळयात। गोपाळा गोपाळा देवकी नंदन गोपाळा। सुमार 400 परस मायज वर्साचो वारसो जोपाशीत अंदू लेगीत माशेल देवकी कृष्ण देवळात चिखलकालो मनोवपाक व्हडा दबाज्यांत भाविकांची गर्दी उसळून आयली। बेरेस्तारचो दीस वर्किंग डे तातूंतल्या तातूंत घोग्यांनी पडपी उटांगराचो पावस मात पारंपारीक चिखलकालो साजरो करपाची दृढ उमळशीक भाविकांच्या तेंगशेर पाविल्ली दिसून आयली। जाणटे तशेंच नेणटे बालगोपाळ आंगार तेल काडून चिखलकालो खेळपाक तल्लीन जाल्ले। गोपाळा गोपाळा देवकी नंदन गोपाळा आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात पुराय माशेल देवकी कृष्ण देवळाचो वाठार दुमदुमलो। जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल नामाच्या जयघोषात बालगोपाळांची स्वारी चिखलकालो खेळपाक चिखलान माखिल्ल्या क्रीडांगणात जमा जाली। चिखलकालो खेळ सुरू जावच्या आदी गांवच्या जाणकारांनी चिखलकाल्याची महती लोकांक सांगली। आमच्या बरोबर आसात ह्याच माशेल गांवचे थळावे बालगोपाळ जे हांगासर हो चिखलकालो खेळपाक येयला त्यांच्या कडेन जाणून घेवया। भाऊ हे देवूळ कितल्या वर्सां पयलींचे? हे देवूळ हांगा 450 वर्सां पयलीं पोर्तुगीज वेळाचें आयलें जेन्ना तिसवाडीन म्हणजे चोडणा आशिल्लें तें देवूळ थंय जेन्ना त्रास जावं लागले पोर्तुगीजांचे हाजे अत्याचार जावं लागले तेन्ना चडशीं देवळां फोंडा तालुक्यान आयलीं। हे देवकी कृष्णाचे देवूळ जेन्ना माशेलान आयले ताच्या उपरांत चिखलकालो खेळपाक लागले काय चोडणात खेळटाले? आमकां तें कांय खबर ना, कोणाकूच इतिहास खबर ना, पूण चड करून हांगाच आसतालें कित्याक चोडणा जेन्ना आशिल्लें तेन्ना पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली सो तेन्ना तें करूंक कांय मेळत नाशिल्लें। ते सगळे त्रास जाता म्हणून तर हांगा आयले सेफ म्हणून।
पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या चिखल कालो उत्सवाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन प्रत्यक्ष हाजेरी लायली। बाल गोपाळां वांगडा चिखल काल्याच्या खेळात सहभागी जावन बाल गोपाळांची उर्बा वाडयली। पर्यटन विभाग आणि गोंय सरकार कशे मुखार सरून गोंयच्या उत्सवांक प्रोत्साहन दिता ह्या बद्दल मंत्री रोहन खंवटेन उलोवप केले आणि आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। सर, आज सगळे पावसाळी अधिवेशन असताना सुद्धा तुम्ही हांगासर वेळात वेळ काढून या उत्सवात सहभागी झाले। हो उत्सव तुमच्या खातीर कितें मायने दवरता? एक म्हणल्यार आमचे दायज, आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज हे लोकांक कळपा जाय एज अ टुरिझम मिनिस्टर। आणि हांगा स्वता येवप इज अ पार्ट ऑफ बीइंग। म्हजें भुरगेपण कशें आशिल्लें, आमच्या वांगड्या बरोबर, आमच्या भुरग्या लोकां बरोबर सगळे जे सेलिब्रेट करताले पावसान भिजप बाकीचे, तेच आमी हांगा येवन आज तांच्या बरोबर सगळ्या आमच्या लोकां बरोबर रावन तो सेलिब्रेट करपाक, आमचें बाळपण सेलिब्रेट करपाक आनीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। आनी एक सामान्य सगळे जे एनवायरमेंट आसता तातूंत खरें गोंयकारपण म्हणटा तें दिश्टी पडटा। सो तातूंत सहभाग जावप हाचे पेक्षा आनी आनंद ना आनी उमेदूय आसा हें करपाक। आज या चिखल काल्याची महती जी आसा ती फक्त गोंया पुरती सीमित उरोंक ना, देश पातळीचेर आमच्या ह्या चिखल काल्याचें नांव जाल्लेलें आसा। हांगाची जी लोक थळावी आसात त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया ती केन्नाच्यान हो चिखल कालो पळयता। तुमी खंयची? आमी माशेलांतले धुवो लग्न करून आमकां फोंड्या दिला। तुम्ही हो चिखल कालो पयलींच्यान पळय जाले 60 वर्सां जाली आमी पळयता माशेलांचे। हांव माशेलांचे। तुम्ही सगळी एकमेकांच्यो मैत्रिणी? भयणी म्हटल्यार ह्यो सगळे चारूय भयणी आमी। सो ह्यो पळोवपाक शकता हे सगळे प्रसंग आणि ही खिणां हांगासर ही सगळी भयणी एकठांय येयलेली आसा। अशे सगळे लोक एकठांय येवन तांच्यो केन्नाच चुकयना खंय ती। आणि ल्हानपणासान हो चिखल कालो पळयता। पयलीं चिखल कालो कसो जातालो? प्रचलीत इतलो आशिल्लो ना? इतले नाशिल्ले, गांवा पुरतो आमच्या इतले वाठारा पुरतो नाशिल्लो। कितलो लोक येतालो? तसं जातालें, सगळे येताले म्हणून माशेलान इतले घरा आसा पळय तितले सगळे लोक येतात, कोणूच चुकयना। हो नासले, घरात रावताले अशे मुद्दम लिवो काढून सगळे सारखे। आयज बेरेस्तार आसा आणि प्रत्येक लोक म्हणजे कामार वचपी लोक आसता, पूण हांगासर लोक आणि ही गर्दी तुम्ही पळोवपाक शकता कितल्या भावनेन श्रद्धेन हांगासर येवन ते चिखल काल्यात सहभागी जाता हे प्रत्यक्षात आमकां पळोवपाक मेळटा। ल्हान भुरग्यांक सुद्दां घेवन येता जाल्ल्या भुरग्यांक अशे रोखड्या। बागोडा तू बरो बालगोपाळ कसो, कृष्णाचो एक सवंगडी, एक मित्र कसो हांगासर जावन येयला आणि बरो तू कृष्णाचे सगळे बालक्रीडा तुवें रंगयली हांगासर, कशें दिसता तुका? बरें दिसता। कितली वर्सां जाली हो चिखल कालो खेळटा? 2 वर्सां जाली। याद आहा तुका? थंय पळय कॅमेरान। तर अशे आमचे माशेलांतले तशेंच गोंयचे बाल गोपाळ तेंच्यांनी कसो हो चिखल कालो हांगासर त्याचो आनंद लुटताना आमकां पळोवपाक मेळटा। सुंदर टिपून दवरपा सारकें हे दृश्य आसा। पिळग्यान पिळगे जतन करची आमची संस्कृती, उत्सव अशें हे सद्या वातावरण हांगासर तयार जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा। बालगोपाळ मागीर ते ल्हान जावं व्हड, शाळेंत वचपी वा कामाक वचपी, वर्किंग डे आसतना लेगीत उत्सवात सहभागी जाल्ले पळोवन आपल्या उत्सवा प्रती आशिल्लो तांचो उत्साह ह्या चिखल काल्यात दिसून आयलो। माशेलांतले थळावे 2 जाण तरणाटे आमच्या बरोबर आसा। तुजें नांव कितें? निळकंठ शिरोडकर। आणि तुजें? म्हजें नांव विनीत आरती आनंद कुंडयकर। दोगूय जाण तुमी हांगासले? हय, आमी माशेलांतले। कितली वर्सां तुमकां याद आसा तुमी बालपणीच्यान हांगासर ही चिखल काल्याची क्रीडा रंगयता? बालपणीच्यो यादी कितें? म्हाका दिसता हांव 5 वर्सांचो आशिल्लो तेन्नाच्यान हांव खेळटा अजून मेरेन। आतां 30 वर्सां जालीं। हांवूय हांगा ल्हानपणाच्यान म्हणजे आमचे स्कूल हांगाच आशिल्लें, सो आमकां स्कुलाक सुद्दां एक सामकी स्पेशल सुटी मेळटाली। आनी आमी स्कूल टेन्शन घेनासतना हांगा सकाळ फुडें येवन पयलीं फुटबॉल खेळप आनी फुटबॉल खेळून मागीर आमी चिखल कालो चालू करताले। म्हणजे माशेलांतल्या भुरग्यांक आयच्या दिसा सुटी आसता शाळेंनी हांगा? हय, सुटी आसता कित्याक गांवचो उत्सव म्हणून सुटी आसता। हे मात शाळा खूब बरें करता की आमचो हो जो कितें उत्सव आसा तो ल्हान भुरग्यांच्याच मनान पेरपाची पयली गरज आसता। आनी तुमी आतां कामाक बीन वयता? हय हय, हांव सुटी काडून तुमी? हांव सुटी घेतल्या। हांव बेंगलोर आसता कामाक। हय म्हणजे पळया अशे जे आमचे तरणाटे आसा, आमची जी संस्कृताय आसा फुडें व्हरपा खातीरूच ते यत्न करीत आसता।
आनी हे हांवें अजून मेरेन केन्नाच हो चिखोलकालो चुकोवंक ना अजून मेरेन. कॉलेजीक आसतना मागीर स्कुलान तर आमकां सुटीच मेळटाली पण कॉलेजीन आमकां सुटी मेळनाशिल्ली. बट कॉलेजीन सुद्दां केन्नाच म्हणजे वचनासतना चिखोलकालो हो खेळाच वार्षिक. म्हाका दिसता आमच्या देवकृष्ण महाराजाकूय तेच जाय, कित्याक म्हाका याद आसा हांव 10वेक आसतना शिकपाक जाय म्हणून हांव आयलो ना, बरो मिना जायत म्हणून. बट हथंय खंय तरी येवन हांव फाटीं राविल्लो आनी म्हज्याच मित्र मंडळींनी म्हाका थंयच्यान कसो तरी उखलून हांगा हाडून चिखोलकालो खेळयलो. सो मनान आशिल्लें खेळपाचें, बट आई बाबाक नाका आशिल्लें शिकपाक जाय म्हणून टेन्शन जातालें. बट तरी पूण देवाच्या कृपेन म्हाका खेळपाकूय मेळ्ळें. हीच आस्था, हीच श्रद्धा जी गोंयची तरणाटी पिळगी आजून आमच्या बरोबर तिगोवन दवरिल्ली आसा. आनी होच जो सगळो आमचो गोंयचो उत्सव आमकां हे एकचाराचें प्रतीक दाखोवन दिता. खूब खूब तुमचे धन्यवाद. तुमचे मोलादीक जे कितें विचार आसा ह्या उत्सवा बद्दल ते आमकां तुमी शेअर केले आमच्या बरोबर. देव बरें करूं. तुम्ही खंयच्या तुमी याद वाडविली. केन्नाच्यान तुका यादी आसा चिखोलकालो तूं खेळटा? यादी तो दवरप नासता, यादी याद जाता. तूं हांगासलो? हय हय हांव. आनी कशें कितें दिसता? हां खूब मजा येयली आमकां खेळोन, बरें दिसलें. आमी हांगा थंयचे. म्हाका तुका याद आसा ल्हानपणीच्यो यादी? म्हाका दिसता हांव एक 30 वर्सां जालीं हांगा चिखोलकाल्याक ल्हानपणीच्यान हांगा येता. 30 वर्सां जालीं म्हाका कंप्लीट. म्हाका जाली आतां 38 वर्सां सुमार खेळटा. भुरगेपणाच्यान येता हांगासर खेळपाक. आमकां पयलीं भुरगे आसतना हाडटा हांगासर खेळपाक. थंयच्यान मागीर आमकां उमेद चालू जाता येवपाची. कळ्ळें तुका? सगळेंच अशें आमकांच न्ही, सगळ्या भुरग्यांक तशें करता हांगा. फुडें आमचे सुद्दां भुरगे जातले ना, आमकां तेच करचें पडटलें अशें. कितलो सुंदर असो यत्न आसा हे गांवचे थळावे एकठांय येवन आपली जी परंपरा आसा, उत्सव आसा, फुडें व्हरपाचो यत्न करता. म्हणून खूब अभिमान दिसता आमच्या गोंयकारांचो की ही जी कितें संस्कृती आसा ती फुडें व्हरपा खातीर तांचें खूब मोलादीक योगदान आसा. देवकी कृष्ण देवळाकडचो हो आमी चिखोलकालो पळयलो. हांगा दहीहंडा सुद्दां जायली तेन्ना अशें दिसून येयलें की श्रीकृष्ण ज्या तरेन आपल्या बालगोपाळांक आनी सवंगड्यांक एकठांय हाडून सगळ्यांक हो उत्सव मनयतालो, ते कशा तरेन मनयतालो ते एक उदाहरण हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. गोंयची संस्कृती आसूनी, गोंयचे वेगवेगळे विविध उत्सव आसूनी हातूंतल्यान आमकां दिसून येता की कशें आमकां गोंयकारांक एकवटान हाडटा हे उत्सव आनी आमचो स्नेह मोग जो आसा तो तिगोवन दवरता. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही चिखलकाल्याची कार्यावळ तुमच्या मेरेन पावोवपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. त्या खातीर तुमचे सुद्दां खूब खूब आभार आनी देव बरें करूं.